जायका प्रकरणातल्या लुई बर्जराचे सगळे पाप चर्चिल अधिकाऱ्यांच्या माथ्यार मारता। तशें कोतान कन्सल्टन्सी बी म्हणटा त्यो तंत्रीक गजाली त्यो अधिकारीच थारायता, मंत्री फक्त सय करता। इतलेय जावन आपूण फुडली वेंचणूक बाणावले वा नावेलीच्यान लढयतलो हे तो मुजरत सांगता। लुईजीन फाल्यार खंय ताचो घट्ट आमीक, आतां खंय तांची इश्टागत परत तुटची ना। काँग्रेस खंय बरी पार्टी, मात चर्चिल तिकेट मागचो ना, दिल्यार विचार करतलो, तो प्रुडंटाच्या हिडोनात उलयतालो। कन्सल्टन्सी पण म्हणटा ती मिनिस्टर केन्ना पण करना। कन्सल्टन्सी पण म्हणटा तेका अपॉइंट करपाक टॅक्निकल मनीस आसता। जापनीज आतां हो लुईस बर्जर म्हणटा तेका कन्सल्टन्सी सारकी फूल तेका दिली ती बीजेपीचो सीएम पळय हो आतां डिफेन्स मिनिस्टर हिंग घेवन येयला पळय बानगड्यो तेणें मोपा दिल्या मोपा तेणें 17 करोड 14 करोड ऑलरेडी दिले। जर तर तेका दिसताली बानगडी आहा म्हणटा तें कित्याक दिली सर तुका पेमेंट तुझी टायमार जाला तू मान्य करता? अरे म्हजी बारा कितलो पेमेंट म्हाका कितलो पेमेंट जाता रे तुका म्हणना तुजी टायमार म्हणना ना रे कन्सल्टन्सी म्हाका खबरच ना कोण पेमेंट केला आनी कितें म्हाका खबर पासना आय एम नॉट अवेअर ऑफ दीस। प्रोजेक्ट वॉज ओवर एस्टिमेट तो एस्टिमेट हांवें केलो हांव कोण एस्टिमेट करपाक तो हांव टॅक्निशियन तू कितें म्हणटा सगळी काडून तू टेक्निशियनाच्या माथ्यार मारता? अरे बाबा ऑटोमॅटिकली मरे तूं 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 लेमॅन तूं हाल पॉलिटिक्साचें तूं कळलें कितें तें पॉलिटिक्स कॉमन मॅना फुडोवपाक जायना तुमी कॉमन मॅना हांव सांगता एक टेंडर पासून या टेंडर व्हडली टेंडर ते सीएम पयलो आसता सीएम प्रूफ करा कितें आहा तें सारकें मागीर तो पीसी तुका सारके बोर्डा घालता हे बोर्डा पास जाल्ले बिस्टेक रे तुका टेंडर म्हणपाक तें काम न्ही तें। आतां हांव सद्याक इलेक्शनाक बसता दोन म्हाका कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा एक म्हणटा ती बेनावली एक म्हणटा नावेली खंय बरो दिसता थंय बसतलो। हांवें फ्रंट पळय काडली न्हू तूं खूब काडले हांवें कितें फ्रंट काडले आनी खंयच्या होणा पळय ती तुका सांगना ती फ्रंट नाका पण सध्या काँग्रेसीतले लोक म्हणटात की चर्चिल नाका म्हण काँग्रेसी। अरे बाबा हांवें काँग्रेसीक येता म्हण हांवें गेलां पण ते नाका म्हणटा फाल्यां वचपाची परिस्थिती जाली आनी ओपोजिशन जालें जाल्यार अरे बाबा म्हाका प्रॉब्लेम कांयच ना हांवें कोणाक तेका मागलो ना एंट्री पण हांवें म्हगेलें ओपन दवरलां माय स्टील कार्ड इज ओपन आपयल जाल्यार वचपाक शकता पार्टी बरी ती पार्टी मनीस थोडे प्रॉब्लेम कोताय म्हण ती पार्टी चोडपा पडटा म्हाका गेल्ले पार्टी। चर्चिल आनी लुईजीन फ्रेंड जाल्यार ही गजाल खरी सार 100%। 1993 मुंबईचे सिरियल बॉम्ब ब्लास्ट केशींतलो आरोपी याकूब मेमनाक 30 जुलयाक फासार मारतले ताचो अर्ज मंगळारा सुप्रीम कोर्टान भायर मारलो। ह्या बॉम्ब स्फोटाच्या माळेन 256 जाण मेल्ले। पाकिस्तानांतल्यान मुंबय RDX हाडपाक याकूब आनी ताचो भाव टायगर मेमनाक आदार केल्लो। ते दोगूय दाऊद इब्राहिमाचे दावे उजवे। टायगर मेमन अजून फरारी आसा। याकुबाक वर्स 2007 मुंबईचे टाडा कोर्टान फाशी फरमायल्ली। When these people see that such a culprits are caught, tried, and ultimately they receive the punishment. At least in this country, the crime should not be a profiteering business, and everybody who is responsible for commission of a crime must be dealt sternly in accordance with the law. This is a very important and historical decision because accused Yaqub Memon had tried to prolong the execution of death penalty and by one on the other ground and thereby also tried to convert his death penalty into life imprisonment. Supreme Court has clearly made a distinction between the persons who actually has the criminal conspiracy and the person who act in pursuance of the criminal conspiracy. The Supreme Court, while awarding the death penalty to the main conspirator like Yaqub Memon, has primarily considered that such type of conspirators should be dealt with severe sentence in order to have deterrent to the other like-minded criminals. I think it's absolutely imperative to have people like Yaqub Memon hung to death because 1993 blast victims know the kind of anxiety they've had to deal with. वेळगे कम्युनिदादीच्या सर्वे नंबर 21 जमनीर बेकायदेशीर वेव्हार चल्ल्यात म्हणून वेळगे पंचायतीचो पंच आणि लोकांनी आरोप केल्यात। कोणाकूच विश्वासान घेनासतना कम्युनिदादीच्यो जमनी विकतात म्हणून वेळगे पंचायतीचो पंच आणि लोक आरोप करतात। लोकांनी ही गजाल मुख्यमंत्री आणि जिल्लोधिकाऱ्याच्या कानार घाल्या। कम्युनिदाद म्हणटा आरोपान कांयच तथ्य ना।
आसात ती घरां खंय कायदेशीर करप चल्ला. 21 सर्वे नंबर जो आसा त्या सर्वे नंबर 21ची एरिया आसा 37,500 आणि त्याच्यात हो बेकायदेशीर हे जे गजाली करता ते कोणाकूच विश्वासात न घेता, कमिटीक म्हणा कोणाकूच विश्वासात न घेता हे प्लॉट हांगा जवळ म्हाका दिसता 20 का 25 प्लॉट आतां पर्यंत सेल केला आणि प्रत्येक जो कोण प्लॉट घेवपाक येता ताका 90,000 रुपया बँकेत भर म्हणून सांगता आणि 60,000 रुपया कॅश घेता. हो एक व्हडलो फ्रॉड आसा आणि आमी पंचायतीक अजून पर्यंत अशें कोणाक नंबर अशें दिवंक ना आणि एटॉर्नी आमकां खंयच्याच कोणी आमकां एप्रोच जावंक ना, कोमजोय एप्रोच जावंक ना. मुख्यमंत्र्याक कळयलेलें आसा, त्या शिवाय नॉर्थ गोवा कलेक्टराक कळयलेलें आसा पत्र करून, त्या शिवाय ACB एंटी करप्शन ब्युरोक कळयलेलें आसा आणि त्या शिवाय एडमिनिस्ट्रेटर आमचो जो नॉर्थ गोवाचो आसा म्हापसा एडमिनिस्ट्रेटराक आमी लेटर करून कळयलेलें आसा. 7 तारखेपर्यंत ताका कालच्या जुलय 7 पर्यंत ताका सांगलेलें एडमिनिस्ट्रेटराक की इन्क्वायरी कर आणि रिपोर्ट आपल्याक सबमीट कर म्हणून. पण अजून पर्यंत आमकां तेच्या नंतर कांयच अजून लेखी स्वरूपात कसलेंच हे रिप्लाय येयलो जालो ना. हे सगळें हुकुमशाही आहे, आपल्याक जाय तें करप आनी काय ना. त्या गोष्टी कांयच तथ्य ना, कारण आमी जमीन तशी विकूं शकना. विकतलो जाल्यार तुका खंय तरी डॉक्युमेंटेशन करचें पडटा, कळ्ळें न्ही. आनी जी आमी लोकांक सांगल्यार जी इरेग्युलर घरां आसा ती इलिगल आसा ती रेग्युलरायज करा, पयशे बँकेन भरा, रेग्युलरायज करा, म्हाका जाय इतकें सांगला लोकांक. आनी लोक त्या वयल्यान भरते पयशे भरले आसा तर ती म्हाका फुडें रेग्युलेशन प्रोसेस सुरू करतले. घेवया एक विराम.